कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। जेन्ना हांव बाळीच्या गांवांत येता, खास करून पाट्या ह्या गांवांत आनी ह्या गांवांत सदांच ह्या वाड्यान आमकां सदांच तेंको दिलोलो आसा। पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमचेर तुमी विश्वास दवरून आज बारीकशे जेन्ना आमदार जाले आनीक आमदार जावन कामां करपाचे प्रयत्न आमी जे मुखार घेतलेले आसा, खास करून ह्या भागान लायटीचो मोठा तो मेन इश्यू आशिल्लो आनीक सदांच ह्याच समुदाय मुखार आमी उतर दिलेले की लायटीचो प्रश्न सुटावो करपाक आमी प्रयत्न करतले म्हणून। अंडरग्राउंड केबलिंग जाले, ट्रान्सफॉर्मर आमी बसयलो। तुमचो पंच बाब पिटर एक म्हाका दिसता एक बरो यंग डायनेमीक सदांच रातचो 11-12 फोन मारता, कितें गांवांत प्रॉब्लम आसल्यार हायलायट करता। तेजे नंतर म्हाका लोकांनी सांगलें की रस्तो जावपाक जाय। रस्त्याचें म्हाका आज उद्घाटन आमी म्हळें की हो पर्टिक्युलर टेंडर जवळ 150 करोडाचो टेंडर आनी ह्या टेंडरान ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रस्तो बाळीच्या गांवांत आसा आनीक 13 किलोमीटर आंबावलीच्या गांवांत आसा। आता म्हाका खात्री आहा की जे सुरवातेक बाब गोविंद देसाय जे सरपंचान सांगिल्ले ते भाशेन मेजर इंटरनल रोड जे पड बाळ्ळीच्या गांवांत जे म्हज्या मतदारसंघात जे म्हाका पडटा इन कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हे आमी कंप्लीट करतले। आमी उतर लोकांक दिलेले, आमगेले ऑफिसाचे स्टाफ जावं बासीस जावं जीन जावं सावियो जावं दुसरे सगळे हे भोंवता, जी जावं ही भोंवता, एक वाड्यांनी भोंवता आनी ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता आज हॉटमिक्साचें काम सुरवात आज दिपकान केलेलें आसा, हें काम कंप्लीट जातलें ताबडतोब सगळ्या वाड्यांनी आमी जे उतर दिलेले लोकांक की पावसा फुडें आमी हे रस्ते करतले म्हणून हे रस्त्याची सुरवात जातली। हांव मागता दिपका लागीं ही बरी क्वॉलिटी मेंटेन जावपाक जाय रस्त्याची आनीक म्हाका दिसता आज जे सुदारप सादारण कुंकोळी नगरपालिकाचे उलयना पण बाळ्ळीचे आमी जायती कामां हातीन घेतलेली आसा। सरपंचांनी पंचायतींनी आमकां ऑलमोस्ट 16-17 रेझोल्युशन दिलेली आहाय, ती मुखार आमी प्रयत्न केलेलो आहाय आनी फायल्स आर मुव्हिंग। मेन म्हणटा ती एक लायब्ररी, हे लायब्ररी म्हाका दिसता म्हजेलें एक स्वप्न आशिल्लें जे